नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. वेंचणूक जाली तरी म्हाका दिसता निकाल उरला. म्हळ्यार क्रिकेटीचे गेम सोंपल्या पण कोण जिखला तो खबर ना अशी एक विचित्र परिस्थिती आसा. पण त्या विचित्र परिस्थिती भितरच म्हाका दिसता विचारमंथन करपाक आनी फुडली दिका थारावपाक खूब वाव मेळटा आनी वेळय मेळटा. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात जांच्या पक्षान पयली फावट गोंया भितर विधानसभेची वेंचणूक लढयली. ते स्वता मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार म्हूण तांणी कॉन्टेस्ट केली. हांचो अनुभव आनी मुखार आतांची तांची एनालिसीस कितें आनी मुखार कितें जावपाक शकता हाजेर उलयतले ते म्हळ्यार आम आदमी पार्टीचे फुडारी आनी उमेदवार एल्विस गौंड. सर, वेलकम टू द शो. आय कॅन स्टील सी यू इन आर्मी फेटीक कायंड ऑफ आउटफिट. सो व्हॉट इज इट? बॅटल इज ओवर बट वॉर इज स्टील ऑन. इट इज मोर टू डू विथ ग्रीनरी. ओके, इट इज मोर टू डू विथ ग्रीनरी रादर दॅन अ बॅटल. शांत मन जावपाक ते गरजेचे असता. कसो आशिल्लो अनुभव? बिकॉज फ्रॉम अ ब्युरोक्रेसी आनी थंयच्यान मागीर उमेदवार जावप तेय बी कुंकळ्ळी सारक्या मतदारसंघा भितर विच बिकेम द मोस्ट कन्फ्युजिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी जशें दीस लागीं पावले तशें. अनुभव कसो आशिल्लो? अनुभव खरेंच असो एनरिचींग म्हणल्यार जाता. पयलीं तितली जाणीव नाशिल्ली कितें जातलें आनी कशें फुडें वतलें तें कॅम्पेन. पूण जशे दीस वचपाक गेले फुडें गेले आनीक म्हजेर पार्टीन जबाबदारी चड घातली. कन्व्हिनर म्हणून पयलीं घातली आनी मागीर म्हाका लोकां मुखार चीफ मिनिस्टरीयल कॅन्डिडेट म्हणून जेन्ना जाहीर केलो तेन्ना म्हजी जबाबदारी वाडली. आनीक जशें आमी लोकां कडेन वचपाक लागले तेन्ना खरेंच एक कळून आयलें मात की आमी हांगा एअर कंडिशन चेंबरांनी बसून जें राज्य चलयता तें आनी लोकां कडेन कितले पर्यंत आमी पावतात तातूंत खूब फरक आसा. आमचे हांगा विचार कशे आसता आनी खरेंच लोकां मदीं जेन्ना भोंवून लोकांची परिस्थिती कितें आसा ती पळयले उपरांत एक कळून येता की वी हॅव नॉट टच द पीपल. पणजेन किंवा पर्वरी बसून किंवा मडगांवां हांगा कलेक्ट्रेटान बसून हांवें तरी अशें पळोवंक ना की राज्य जें चलता जें लोकां मेरेन पावल्लें आसा अजून. आनी इतले लोकांक बरेचशे लोकांक इतले त्रास भोगचे पडटा. हांवें म्हजे सुद्दां कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळयलां की लोकांक लायट सुद्दां ना. कांय लोकांक संडास बी म्हणटा ते आनी सांगच नाका. इतले लोक आसा की अजून संडास. आमी स्वच्छ भारत हांव सुद्दां इनवॉल्ड आसलो स्वच्छ भारतान. पूण हे कित्याक जायना दॅट इज समथींग टू बी थॉट अबाउट की हे लोकां पर्यंत आमी पावपाची चडांत चड. व्हेरी फ्रँकली बिकॉज नाव यू आर अ पॉलिटिशियन आनी पयलीं तुमी ब्युरोक्रेटय आशिल्ले. तुमकां कितें दिसता? कारण हो एक इम्पॉर्टंट इश्यू दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स. तुमकां कितें दिसता जेन्ना तुमी म्हणटात की राज्य प्रशासन आनी प्रशासनाचे फायदे हे सामान्य लोकां म्हऱ्यान अजून मेरेन गोंया सारक्या डेव्हलप्ड राज्यां भितर पावनात म्हण? कित्या खातीर? थंय पॉलिटिकल क्लासाक ब्लेम करपाचो काय इम्प्लिमेंटींग ब्युरोक्रेसीक ब्लेम करपाची? म्हाका दिसता हातून लोकांचो थोडो फार हें आसा. म्हणजे लोक आमचे प्रोएक्टीव जायना. आमचे लोक एकदां वोट लोकांनी दिलो लोक समजता की आमचे कडेन सगळें येतलें म्हणून. तशें जायना आनी इतलीं वर्सां जावंक ना. दुसरे वटेन जो पॉलिटिशियन आसा तो फक्त लोकांक एकच पावटी टच करता 5 वर्सांनी. मेजॉरिटी जेन्ना आमी पळयल्या केसीस ते लोकांची एक ग्रिवेन्स आसा 5 वर्सांनी येता मरे. आमकां खरेंच डिफिकल्ट जालें लोकांक सांगपाक की आमी पयलींच पावट आयल्या म्हणून. इतली परिस्थिती अशी आसा की लोक बरेचशे लोक दे हेट इट की तुमी आतां आयल्या 5 वर्सांनी आमचे कडेन आयल्या अशेंच सांगता सगळे. आगे बाय आगे आमी पयलींच पावट आयल्या हें सारकें चलना म्हणून आमी तुमचे कडेन आयल्या हें समजावून दिवपाक सुद्दां आमकां खूब केन्ना केन्ना अवघड जाल्लें आसा. तो हो जो डिस्कनेक्ट आसा राज्य चलोवप्यांचे भितर आनी लोकांचे भितर हो आमी सारको दोळ्यांनी पळयला ही फावटी. आनी तो भरून काडपाक म्हाका दिसता आम आदमी शिवाय जबाबदार कोण ह्या डिस्कनेक्टा खातीर? जबाबदार म्हणल्यार कितें आसा जे लोकांक आश्वासनां दिवन पळय राज्य चलयता ते लोकांक विसरता आनी लोकांचे मागीर व्हडलेशें पडून वचना. मागीर ते तितूनच आसता आपलें कितें करपाचें आनी आपलें कशें भरपाचें आनीक फक्त रस्ते आनी ब्रिज्यो आनी हे ते व्हडले व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चरूच दाखोवपाचे लोकां मुखार. कित्याक ते शायन जाता मिडियान आनी हांगा थंय जाय थंय. पूण लोकांच्यो ज्यो बेजीक गरजो आसा त्यो पळोवपाचे कोणाक तर टायमच नासता. आनी त्यो गरजो भागोवन सद्याक तरी कितें करपाचें ते मागीर पळोवया म्हणून अशी 5 वर्सां सोंपता जशी आतां 5 वर्सां सुकलीं. आनीक ते प्रश्न तशे ब्युरोक्रेसीक तुमी जबाबदार धरनाय हाजे खातीर? ब्युरोक्रेसी इज अ इम्प्लिमेंटींग एजन्सी. आतां कांय जाण जे एक्टिवली काम करूंक फुडें येता ते कितें तरी करूंक शकतले पूण तांचेर सुद्दां केन्ना केन्ना प्रॉब्लेमां जातात. ते प्रॉब्लेम जितले काम करता तितले प्रॉब्लेमांनी येवंक शकता. हांगा ती कितले सिक्युअर आसा तो व्हडलो प्रश्न. म्हणटकीच जे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन आसा जे निवडून येता ताणी जेन्ना जर फोकस घालीत
एकदा आमी निवडून दिल्या उपरांत जर कंटिन्यूस लोकां कडेन जर संपर्क दवरीत आनी तांचे प्रॉब्लेमां जर आपल्या कडेन अशी ओढून जर घेत जाल्यार ती प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाचो व्हडलोसो कांय प्रॉब्लेम ना. तुम्ही चीफ मिनिस्टरीयल कॅन्डिडेट आशिल्ले, सो तुम्ही फक्त तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरती भोंवले नात, तुम्ही बाकीच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी भोंवल्यात. विल कम टू युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी लेटर. बट इतलो हो जो प्रवास जालो, लोकांचे एक प्रमुख 3 मुद्दे कितें आशिल्ले? म्हळ्यार आमी खुबश्या फावटी उलयता की मॅनिफेस्टो असो करया, मॅनिफेस्टो भितर हें घालया तें घालया, अशी सगळी गजाली आमी उलयतात. बट अल्टिमेटली एकदा ग्राउंड रियलिटी पळयले की तकल्यांक बरोच उजवाड पडटा. लोकांचे तकलेंतले अक्रॉस गोवा म्हणटा अशे 3 महत्वाचे ज्वलंत मुद्दे खंयचे जे तुमकां दिसले की तुम्ही घेवपाक जाय सत्तेर आयले जाल्यार? अक्रॉस गोवा जर सांगशी जाल्यार एम्प्लॉयमेंट हो सगळ्यान मोठो प्रॉब्लेम. लोकांक आज अशें दिसून येता की एम्प्लॉयमेंट म्हणल्यार गव्हर्मेंट एम्प्लॉयमेंट नंबर 1. सगळ्यांचें हें आसा की आमी गव्हर्मेंटान भितर सरचें. आमचे एका कोणाकय जॉब मेळोंक ना. आमचे कडेन 3 आमचे चलयो शिकिल्ले आसा, आमचे कडेन चलये शिकिल्ले आसा, आमकां एकट्याक कोणें पळोवंक ना सुद्दां. सो हो प्रश्न, सो लायव्हलीहुडाचो प्रश्न सगळ्यान मेन सांगपाचो म्हणल्यार. दुसरें म्हणटा ते बेजीक सर्विसीस, जावं तुजे रस्ते वाटू, कांय लोकांक वाटू ना, वाटच ना घरा कडेन वचपाक. घर आसा वाट ना, रस्ते आसा जाल्यार ते सामके कच्चे जाल्ले आसा आनी थंय पावपाक सुद्दां डिफिकल्टी आसा. इलेक्ट्रिसिटी बरेच गांवांनी सगळे कडेन पावल्या म्हणपाक हरकत ना, पूण फ्रिक्वेन्सी ताची म्हणजे हें कितें म्हणटा ते लायट यो वचप आनी म्हणटा आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक काम सारकें जायना, हें जायना तें जायना, ह्यो ग्रिवेन्सीस. आनी तिसरें म्हणटा ते लोकांक हेल्थ जर लोकांचे खंय एक कोणी तपासपाक जर कितें जालें जाल्यार इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आतां आमचे बागान जर कितें जालें जाल्यार लोकांक पयलीं बाळ्ळी वयचें पडटा. बाळ्ळी कोण जबाबदारी घेना, ते आपल्या वयले काडटा आनी मागीर हॉस्पिशन धाडटा, आनी हॉस्पिशन कितली जबाबदारी घेतले कोण जाणा, आनी मागीर काडटा जीएमसीन धाडटा. इतलो तो टायम लॅप्स जाता. सो म्हाका जर तूं विचारशी 3 मुद्दे, एम्प्लॉयमेंट इज द बिगस्ट लार्जस्ट, सेकंड इज द बेजीक फेसिलिटीज आनी थर्ड इज पीपल्स हेल्थ. हे 3 विशय जर लोकांक डे टू डे लायफा भितर लोकांक त्रास करपी डे टू डे लायफाचे. पण हो आतां एम्प्लॉयमेंटाचो मुद्दो आहा, बिकॉज यू हॅव बीन इन गव्हर्मेंट सर्वीस. एक दिसना की आमच्या समाजाची एक मानसिकता जाल्या की जॉब म्हळ्यार गव्हर्मेंट जॉब, ताजे खातीर मागीर आमी कितेंय करपाक तयार आसात आनी त्या खातीर आमी वता आनी प्रत्येक आमदार आनी मंत्र्याच्या पांयार घालून घेता. ही मानसिकता बरोबर की जॉब म्हळ्यार गव्हर्मेंट जॉब आनी आपल्या फॅमिलींतल्या एकट्याक तरी गव्हर्मेंट जॉब आसपाक जाय, हे जे हक्कान आमदाराक किंवा मंत्र्याक सांगप जाता, हे कितलें बरोबर? हे बरोबर ना. कित्याक जितलो तूं गव्हर्मेंट वाडोवशी तितलो क्वॉलिटीन मार बसतलोच. तर हांव कितें म्हणटा, कमी पण बेटर क्वॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन जर मेळटलें जाल्यार तें फुलोवन एज अ पॉप्युलिस्ट मेजर फुलोवन कांय लोकांक फायदो जावचो ना. लार्जर इंट्रस्ट जर पळोवपाक गेलो, एम्प्लॉयमेंट मीन्स सम कायंड ऑफ लायव्हलीहूड वीच गिव्स यू सम रिजनेबली डिसेंट वेज. आतां तें कशें करपाचें? गव्हर्मेंट इज वन सायड, गव्हर्मेंटान एम्प्लॉयमेंट जाय आनी तितले मनीस जाय पडटा हें चलोवपाक. पूण बाकी सेक्टर जे आसा, इंडस्ट्री सेक्टर म्हणा, एंटरप्रेन्योरशीप म्हणा, हेजेर आमी कितलें लक्ष घातलां तें पळोवपाक जाय. इंडस्ट्री हाडपाक जाय म्हणून हाडल्यो ते आतां आमचे हितून, म्हजे हितून जर इंडस्ट्री पळोवशी, दे ओन्ली कंट्रिब्युटेड पोल्युशना शिवाय थंय जर वचून पळयशी जाल्यार आमच्या लोकांक व्हडलोसो एम्प्लॉयमेंटाचो आस्पाव ना. आनी थंय जी घाण नॉट मेंटेन प्रॉपरली, आखो इंडस्ट्रियल एरिया जर तुम्ही पळयशात, एक तर पोल्युशन, विजिबल पोल्युशन, नॉन विजिबल पोल्युशन, ग्राउंड वॉटर पोल्युशन, हे सामकें रियल, वीच आय मायसेल्फ हॅव सीन विथ माय ओन आयज. ताजे शिवाय एम्प्लॉयमेंटान आस्पाव ना, कोण विचारपी ना. जे निवडून येतात किंवा सरकार चलयतात, राज्य चलयतात, तांकां विचारपी कोणूच ना. आज बाबा हे कित्याक तुमी लोकल लोकांक घेवंक शकना? वॉट इज द प्रॉब्लेम? घेतले जाल्यार तांकां डिसेंट वेजीस कित्याक दिवंक शकना? तुमचे प्रॉफिट कितले, तुम्ही कितले टॅक्स भरता, हाचेर कोणाचो कंट्रोल ना. थर्ड म्हणल्यार जर आय वूड एडवायज की आमचे भितर एंटरप्रेन्योरशीप डेव्हलप जावपाक जाय. आमच्या भुरग्यांक आमी कितें तरी डायरेक्शन दिवपाक जाय, खंयच्यान लोन घालतले, खंयच्यान सबसिडी दितले, आनी कितें आमचे बेजीक. आमच्या गोंयानूच आतां कितलेशे एग्रीकल्चर पळया, एग्रीकल्चर सामकें डेड करून उडयला वयता. तें गरज ना, भाजीपाल्याची गरज ना, डेली इतले इम्पोर्ट जाता, कित्याक आमी ताचेर लक्ष घालिना? कित्याक आमी आमच्या गोंयांत? तुम्ही कितें म्हणटा, हो इश्यू इज ऑफ पॉलिटिकल क्लास हॅज बिकम विजनलेस.
येस थंय बाबा कसली इंडस्ट्री हाडप हाजेर विचारत ना, येता ताका दिलो आणि थंय बी कितें भ्रष्टाचार किंवा करप्शनाच्या दृश्टींतल्यान प्रत्येक प्रोजेक्टा कडेन पळोवप. ह्या विजनलेस एटिट्यूडांतल्यान अल्टिमेटली समाजाची मानसिकता अशी जाल्या की गव्हर्नमेंट जॉब तरी दियात, एटलीस्ट आमकां मातशें सेक्युअर्ड तरी फील जातलें, अशें तुमकां दिसता? अशेंच प्रत्येकाक दिसता की गव्हर्नमेंट जॉब घेवप म्हणल्यार आपल्याक सिक्युरिटी, हाचे शिवाय दुसरें कांय ना. पण तातूंत कितें जाता, बरे 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 भुरगे चलयो जावं चले, जाका कितें तरी आसा, कितें तरी एक ताचे भितर आसा, टॅलंट आसा, तो एलडीसी जाता आनी थंय सोंपता. ताका आनी फुडें फ्युचरच आसना. ताजे भितर टॅलंट आसलो तो थंय सिक्युरिटीचे हेजेर तो जर भितर सरत जाल्यार तो आनी प्रॉस्पर जावंक शकना, तो आनी मागीर कोण जावपाक शकना. दॅट इज टू बी अवॉयडेड. ताजे भितर एप्टिट्यूड कितें आसा, वो कितें करूंक शकतलो भुरगो, तें कोण पळयता. दुसरो मुद्दो जो आसा न्ही, एक इंटरेस्टिंग गजाल तो म्हळ्यार स्किमीचो. हांवें लास्ट वीक प्रताप सिंग राणेक इंटरव्यू केल्लो, तांकां हांवें हो प्रश्न विचारिल्लो. हांवें मुख्यमंत्र्याक केलो, तांकां हांवें विचारलो आनी तुमकांय विचारता, बिकॉज यू आर द लिडर ऑफ वन ऑफ द मेजर पार्टीज. स्किमी म्हणटाचो जो प्रकार आसा, तुम्ही प्रत्येकान आपल्या जाहीरनाम्या भितर आमी ह्यो स्किमी इतली करतले किंवा आमी ह्यो नवीन स्किमी दितले अशी आश्वासनां दिली. कितली म्हत्वाच्यो मतां मेळपा खातीर स्किमी? आतां इलेक्शन जालें, वी कॅन टॉक फ्रँकली. स्किमी आनी मतां हांची गणित कितें? हे जे चल्लां हें चलून आयलां, थोडो प्रमाण म्हणपाक शकता हांव की संवय जाल्ली आसा. ओके, पूण म्हाका दिसता की सोशल जस्टीस कॉज जे जर फुलफील जातले जाल्यार मे बी फॉर सम टायम स्किमीची गरज आसा. फॉर सम टायम हांव म्हणना की सामके परमनंट स्किमीचेरूच लोकांक अवलंबून दवरपाचें आनी तांकां सामके डिपेंडंट करपाचें. आम आदमी पार्टी बिलिव्स की लोकांक फ्री करपाक जाय. लोकांक आपले भितर कितें आसा, टॅलंट आसा, ती यूज करून यू हॅव टू डू सम प्रोडक्टीव बेज प्रोवायड करपाक जाय. बेज प्रोवायड, इट इज सम सॉर्ट ऑफ सीड कॅपिटल. तातूंतल्यान कितें तरी ताका एक आनी थोडे मार्जिनलायज सेक्शन्स आसा अजून, ते जातीचेर कातीचेर कांय ना. इकॉनॉमीक बॅकग्रावंड जर कांय लोकांचो पळोवशी जाल्यार इट इज रियली पॅथेटीक इन सम एरियाज. सो तांकां कितले परान स्टेट शूड सपोर्ट, वेलफेअर स्टेट शूड सपोर्ट, दॅट हॅज टू बी डिटरमायन्ड. आतां कितले लोक बेनिफिशरी जावपाक जाय, कितले ना, दॅट इज ऑल्सो क्वेश्चन. कित्याक बरेचश्यो अश्यो घटना जाल्ल्यो आसा की पीपल हू अदरवायज कॅन अफोर्ड एवरीथिंग इन लायफ, दे आर स्टील बेनिफिशरीज. करेक्ट. ते पॉलिटिकल अपीजमेंट थंय एक्चुअली रियली दॅट इज टेकिंग प्लेस. वॉट वी बिलीव इज दॅट टू सर्व दॅट सोशल जस्टीस कॉज फॉर सम टायम certain sections of society will have to continue to get some grant from the state. पण ह्यो जेन्ना स्किमीचे आश्वासनां दितात तुम्ही, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, लोक खरेंच स्किमी कडेन पळोवन मतां मारतात काय देर आर अदर फॅक्टर्स विच ऑल्सो कॉन्ट्रिब्यूट टू द वोटिंग पॅटर्न ऑफ अ कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर अ इलेक्टोरेट? इट इज नॉट एक्सक्लुझिव्हली ऑन स्कीम. ओके, तशें जर जायत जाल्यार इट इज सम सॉर्ट ऑफ ब्रायबरी कशी जाली. म्हणजे हांव स्कीम तुका दिता म्हणून तूं म्हाका वोट दी. पीपल आर क्वायट स्मार्ट, लोक शाणे जाल्ले आसा. दे सी द ओवरऑल सिच्युएशन, ओवरऑल कितें चल्लां. स्कीम एक महत्वाचो भाग, मे बी वन पार्ट ऑफ इट. स्कीम इज वन पार्ट ऑफ इट. गव्हर्नन्स कशें चल्लां. आज सरकारी ऑफिसांनी लोक म्हणटा आमकां रिस्पेक्टच मेळना. आज यो फाल्यां यो अशेंच राज्य चल्लेलें आसा. पीपल वॉन्ट टू सी अ चेंज इन दॅट. पीपल वॉन्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, की म्हजें काम गेल्यार म्हज्या हक्कान तें जावपाक जाय. दीस क्वॉलिटेटीव चेंज पीपल वॉन्ट टू सी. That is what we have promised them. So that will make a difference. दुसरी बात, तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी, यू कॉन्टेस्टेड इन अ कॉन्स्टिट्युएन्सी जंय सगळे हेवीवेट्स आशिल्ले. तुमी हेवीवेट जाले, सामके चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट जातकीर. भाजपाचो आमदार आसा, त्या शिवाय काँग्रेसीचो लिडर आसा, त्या शिवाय जोकी आलेमाम आसा, तुमी आसात. अशें करून इट हॅज बिकम अ मल्टी कॉर्नर्ड, व्हेरी कन्फ्युजींग आनी चड कुफसांव करपी फायट तुमगेली. What is your final listing of कुंकोलीम? At least let us hear from you, because आम्ही एनालाइज करत रावतात, आम्ही एनालिस्ट म्हणून किती किती काढतात तर काय अर्थ ना. तुम्ही सांगा, व्हॉट इज युअर एनालिसिस ऑफ कुंकोलीम? माय एनालिसिस ऑफ कुंकोलीम, हांव कॉन्फिडंट आसा, कंप्लिटली कॉन्फिडंट आसा. हांव जेन्ना लोकां कडेन हांवें संपर्क साधलो तेन्ना एक लोकां भितर, मेजॉरिटी लोकां भितर एक दिसून आयलें की येस, दीस इज समथींग डिफरंट. दीस इज पार्टी रियली विथ अ डिफरन्स. कॅन्डिडेट ऑल्सो इज डिफरंट. थंय कितें आसा, एक म्युनिसिपल एरिया आसा आनी 6 पंचायती आसा सायडीन. म्युनिसिपल एरियान म्हाका चडशे लोक मोरलेस वळखता. पंचायतीन म्हाका रेपो एस्टॅब्लिश करचो पडलो घरा घरांनी वचून.
पण लोकांक एक कळून आयलें की दीस इज समथींग डिफरंट अँड वी हॅव टू. आज एक ओवरऑल वातावरण जर पळयशी, पीपल वर लुकिंग फॉर अ चेंज. हाव दॅट चेंज वील कम, दॅट वॉज अ क्वेश्चन. तातूंत भितर आमी सारकें आमचें जें दाखयलें चित्र, तातूंत मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हॅव बॉट दीस फिलॉसॉफी, आनी जी चेंज ते पळोवंक सोदता ती आम आदमी पार्टींतल्यान चेंज येतली. हू वॉज द toughest competitor you would say? BJP, Congress or a independent like Jokia Lemo? ना तांचे प्रत्येकाचे थोडे पॉकेट्स आसा वेर दे आर स्ट्रॉंग, or they must have built up that with through whatever means. Means are also important. There are foul means also that have been adopted this time to a very great extent. But माझो जो voter asa, he is that voter who can think, who can decide, who is very reasonable, and who wants to really see the change, and who wants to see the strength in the candidate. That is what is going to make the difference. आता स्टेट वाइड जर आमी पळयलें, म्हाका तुमचे रिव्ह्यूज कंप्लीट जाले. बीजेपी म्हणटा की दे आर व्हेरी कॉन्फिडंट ऑफ मेजॉरिटी, काँग्रेस म्हणटा की दे आर व्हेरी कॉन्फिडंट ऑफ रिचिंग क्लोज टू द मेजॉरिटी. तुमचो रिव्ह्यू कितें सांगता व्हेरी फ्रँकली? वॉट इज, कारण हांव एक गजाल कितें विचारता, तुमचे आनी बीजेपीचे प्रॉपर व्हॉलंटियर्स आनी कॅडर्स आसा, बूथ वायज नेटवर्क आसा. वॉट इज द फीडबॅक यू आर गेटिंग? The feedback that I am getting is the feedback any of you are also getting. That is simple. आज पहिलेच खेपेक सायलंट वोटाचेर चड उलोवप जाता की बरेचशे लोक सायलंट गेले, कोण उलयत ना म्हणून. सेकंडली यूथ सेगमेंट, 40% सुमार जो यूथ सेगमेंट आसा बिटवीन 18 to maybe 40 धरता. This youth largely has come with us. Silent voter, if he has remained silent, ते एकच कारणा खातीर, कोणाची कटकटी नाका, तुमचेय नाका, तुमचेय नाका, हांवें वोट मारला, हांव जाणा कोणाक वोट मारला, तो वोट आम आदमीक आयला. सो हे दोन फॅक्टर जर पळयशी, आय एम क्वायट कॉन्फिडंट की अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स हॅव वोटेड फॉर आम आदमी पार्टी, आनी दॅट इज वॉट इज गोइंग टू बी सीन इन द रिजल्ट्स. तुमकां दिसता की हो सायलंट वोट म्हणटात तो पूर्णपणान तुमचे खातीर जाला? पूर्णपणे. बिकॉज इफ यू आर सेईंग दॅट द सायलंट वोट वॉज फॉर चेंज, जाल्यार आज चेंजाचे खातीरच इतले पर्याय आशिल्ले लोकां कडेन. म्हळ्यार एक तर तुमी आशिल्ले, एक तर काँग्रेस आशिल्ली, एक तर मोगो स्वताक चेंज म्हणून प्रोजेक्ट करतालो. त्या शिवाय तुमी जर काय कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज कंपोजिशन्स घेतली, फॉर एक्झाम्पल गोवा फॉरवर्ड, तांचे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर कॅन्डिडेट आशिल्ले, गोवा स्वराज पार्टीचे कॅन्डिडेट आशिल्ले, अशी वेगवेगळी गजाली एनसीपीचे कॅन्डिडेट आशिल्ले. सो तुमी जर पळयलें की चेंज म्हूण जरी पळयलो लोकांनी, जाल्यार एंटी एस्टॅब्लिशमेंट म्हणा किंवा एंटी इनकम्बन्सी म्हणा, त्या चेंजा खातीर प्रचंड पर्याय लोकां कडेन आशिल्ले. डोंट यू थिंक इवन इफ देर इज अ सायजेबल सायलंट वोट, ते वोट स्प्लीट जावपाक शकता? टू सम एक्सटेंट स्प्लीट जावपाची शक्यता आसा, पण हांव सांगता पळय, लोकां मुखार जो ऑल्टरनेटीव आशिल्लो तो फक्त एक म्हणल्यार काँग्रेस, आम आदमी. बीजेपी इज द इनकम्बंट पार्टी. चेंज जर हाडटलो जाल्यार लोकां मुखार काँग्रेस आनी आम आदमी. बाकी आसा ते थोडे स्मॉल ग्रुप्स लायक 4 seats 5 seats, तांचे कडेन फाल्यां सरकार घडोवपाची कापस्तत ना. काँग्रेसी कडेन कित्याक म्हणून वचपाचें लोकांन? काँग्रेसीन 9 आमदार दिल्ले गेल्ले खेपेक टू प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन. लोकांनी जाण जावन दिल्ले तो रोल तांकां, तुमी हे बॉडी ऑपोजिशनान बसा. तांणी कितें केलें? दे कूड नॉट प्ले दॅट रोल ऑफ द ऑपोजिशन. दे डिसइंटग्रेटेड एट द व्हेरी बिगिनींग. कांय जाणांच्या गळ्याक हें घातलेलो गळपास, केन्नाय ओडूंक शकताले म्हणून दे रिमेन्ड सायलंट इन 5 years. तेंची सायलंस इतली जाल्ली की बीजेपीक जाय तें करपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी, कोण विचारूंकूच शकना. ह्या परिस्थितीन जो पक्ष इवन ऑपोजिशनाचो रोल सारको करूंक शकना, ताका कित्याक म्हणून वोट दिवपाचो, हो लोकां मुखार विचार आशिल्लो. आनी पयलेच खेपेक आम आदमी पार्टी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी 39 म्हणल्यार ऑलमोस्ट सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जेन्ना कॅन्डिडेट उबारले आमी दवरले, तेन्ना लोकां मुखार एकच पर्याय फॉर अ चेंज इज द आम आदमी पार्टी. आनी कंप्लीट फिलॉसॉफी वेगळी, वॉयस ऑफ द पीपल. आमी जो मॅनिफेस्टो तयार केल्लो सगळ्यान पयलो, आमचे सगळेच पयले मॅनिफेस्टो आमी पयलोच तयार केलो. कॅन्डिडेट चडान चड आमी पयलेच जाहीर केले. आनी लोकांक असो दुबाव हे दवरपा सारकें कांयच दवरूंक ना, सगळें हाडलें ब्लॅक एंड व्हायटान. हो मॅनिफेस्टो सुद्दां आमी 350 गोवा डायलॉग्स करून तातूंतल्यान काडलेलो आसा, वॉयस ऑफ द पीपल. सो ही एक लोकांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की लेट अस गो फॉर दीस समथींग न्यू विच इज प्रो पीपल. कोणी वाचता तो सांगतलो. बरोबर. सो देअरफॉर यू आर सेइंग इफ देर इज ओनली
if people want change, you are saying there is only one credible alternative and that is Aam Aadmi Party. Yes. आणि जर सायलंट वोटिंग जाला जाल्यार ते ह्या क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव्हाकच जाल्लें आसूंक जाय. येस. ह्या परिस्थितीत तुमचे सीट प्रोजेक्शन कितें? आमची सीट प्रोजेक्शन आमी होपफूल आसा की 11 मार्चाक चडांत चड सिटां आमचे कडेन येतली, विच मे इवन गो फॉर अ मेजॉरिटी. ओके. आनीक दुसरो लोकां कडेन तुम्ही कितें म्हणटात की एक तर तुमकां मेजॉरिटी मेळटली, अदरवायज यू विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी. येस. दॅट इज वॉट यू आर सेइंग. येस. ह्या परिस्थितीत विल बी अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तुम्ही एक पोझिशन सुरवातीसान घेतिल्लें की तुम्ही कोणा बरोबर अलायन्स करचे ना, तुम्ही कोणाक लागीं करचे ना. इवन प्री पोल तुमचे कडेन खूब जाणांची प्रपोजल्स आयिल्ली सो दॅट देर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ एंटी बीजेपी वोट. बट यू सेड की नो, आमी आमची पर्याय घेवन लोकां मुखार वतात, आमचे उमेदवार घेवन लोकां मुखार वतात. पोस्ट पोल सिनारियो भितर तुमी हे अलायन्साचे जे गणित आसता ताजे कडेन कशें पळयतात? आमी अलायन्स करपाक वयचे ना. ओके. आमी कोणा कडेन अलायन्स करपाचे आमी जे पयलीं सांगलां ते अजुनूय आमी सांगता. आमी ह्या पक्षां कडेन अलायन्स करपाचे ना म्हणून पयलीं सांगलां. आमी ते हितून चेंज जावचे ना. आमी सिट्युएशन पळयतले. आमी खंयचेय रोलाक तयार आसा. वी आर होपफूल दॅट वी विल बी एबल टू फॉर्म इन द इव्हेंट की आमचे कडेन आमकां जर जायना, आमचे कडेन जायना, वी आर रेडी टू प्ले द रोल ऑफ द ऑपोजिशन. प्रश्न हो आसता की जर तुम्ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जाले जाल्यार कितें करतले? जाल्यार सुद्दां आमी सिट्युएशन पळयतले. आमी अलायन्स करपाचे भानगड्यान पडचे ना. सो तुम्ही कितें म्हणटा, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी समजा जाले आमकां जर लोकांनी तुमकां एक 5 नाल्यार 6 सिटांची गरज पडटा आणि खंयची एक दुसरी पार्टी ती मागीर एमजीपी आसूं किंवा इंडिपेंडन्स आसूं किंवा काँग्रेस आसूं येवन तुम्ही जर एक कडेन आयले जाल्यार सरकार जाता, एक एंटी बीजेपी सरकार जाता जे तुमचे सुरवातीसान प्लॅन आशिल्लें. तुम्ही करचे नात? आमी करचे ना. आमी कोणा कडेन वयचेच ना. सो इवन इफ यू आर अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यू विल सिट इन द आमी कोणा कडेन वयचे ना. आणि कोणी आयले जाल्यार तुमचे मरे कोणी आयले जाल्यार मागीर पळोवया. बट यू आर रेडी टू सिट इन ऑपोजिशन इवन इफ यू बिकम द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी. ऑन दिस फॅक्टर ओनली आणि व्हेरी क्रुशियल थिंग, तुम्ही पोस्ट पोल सिनारिओ पळयत आसतना तुमचो अजेंडा राबोवपाचो कसो पळयतात? जर तुम्ही म्हणटात की इतली कट्टर भूमिका घेतात की एक तर आमी मेजॉरिटी मेळटले नाल्यार आमी विरोधाक बसतले म्हणून, जाल्यार तुम्ही जो एक अजेंडा दवरला तो तुम्ही कशे राबयतले? अजेंडा राबोवपाक रुलिंगानच आसपाक जाय अशें कांय ना. जो आमचो अजेंडा आसा तो आमी लोकां मुखार, लेजिस्लेचरा मुखार आमी तो आवाज आमचो चडयतले आणि जो कोण राज्य करता ताका ते आमचे एक्सेप्ट करचे पडटले. सो त्या मिडियमांतल्यान सुद्दां आमी आमचो अजेंडा फुडें व्हरूंक शकता. तुम्ही म्हणटा यू कॅन बी एन इफेक्टिव्ह ऑपोजिशन आणि तुम्ही अजेंडा मुखार व्हरप शक्य आसा. एक गजाल तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतली इलेक्शना उपरांत सांगले की पयशांचो भरपूर वापर जालो म्हणून. डिमॉनिटायझेशन बी जातकीर एक सगळ्यांक अपेक्षा आशिल्ली की हरशीं जेन्ना आमी म्हणटात की इतलो सारको वापर पयशे खर्च केले, इतली कोटी खर्च केले, कोट्यांचीच भाशा उलयतात इलेक्शन आयले की. ह्या खेपेक दिशिल्लें की डिमॉनिटायझेशना लागून बी तो पयशांचो वापर बरोच कमी जातलो म्हणून. तुम्ही कितें म्हणटात? कांयच फरक पडलो ना? कांयच फरक पडलो ना. वेल्यान म्हाका दिसता तांकां बऱ्याक पडले. तांचे कडेन इतले पयशे आशिल्ले. ओके. तो विंडो पिरियड जो मेळ्ळो तांकां ते ताणें कशे तरी चेंज करून आपल्या कडेन दवरले. ओके. ते एक्सचेंज करून कोणाक कशें केले ते आमकां खबर ना, पूण तांचे कडेन ते भरपूर पयशे ताणें लास्ट 4-5 दिसांक ज्या पद्दतीन पयशे मोडल्या तातूंत एक क्लियर जालें की इलेक्शन कमिशनाची जी यंत्रणा आसा दे आर फेलियर्स. ते कितेंय सांगू, दीस इज अ प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स. ते कितले सांगले जाल्यार सुद्दां दे हॅव नॉट बीन एबल टू डू एनी म्हणजे टेंजिबल अशे केसीस बूक करूंक शकूंक ना. जे पयशांचो धुंवर करपाचे आनी तो केलो आनी सगळ्यांनी केलो, ताणी केलो आनी केलो आनी केलो, फक्त आमकां सोडून बाकीच्यांनी बरेच जाणांनी धुंवर केलो. हे लोकांनी पळयलां. आमी कित्याक हिपोक्रेसी कित्याक? तुम्ही म्हणटात की डिमॉनिटायझेशन बी करून कांयच फरक ना. वेल्यान बऱ्याक पडले न्हू. तांचे कडेन ते इतले पयशे आशिल्ले ते एक्सचेंज करून दवरले. ते काय बँकेन घालूंक शकले ना, कित्याक बँकेन घालपाची रिस्ट्रिक्शनां आसली. सो ते कितें करतले, करन्सी घेवन दवरली. आणि बरेच ठिकाणी तुम्ही पळयलां कितलेशे करन्सी सिजर, लार्ज सिजर जे जाल्ले आसा ते पक्षांचे कोण ना कोण कार्यकर्ते हे ते. अशी परिस्थिती तुम्ही इलेक्शन कमिशनाचो विषय काढलो. पोस्टल बॅलेटाचेर कॉन्ट्रोवर्सी जाल्या की इतले दीस दिवप सारकी न्ही म्हणून. व्हॉट इज द स्टँड ऑफ युअर पार्टी? कारण ऑल पार्टी मिटींग झाली थंय युअर पार्टी डीड नॉट अटेंड इट, स्टेड अवे फ्रॉम इट. व्हॉट इज युअर स्टँड? आम्ही ऑलरेडी स्टँड पयलो घेतलो. आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हांव पर्सनली सुद्धा सीईओ कडेन उलयल्लो
तो म्हणटा कायद्यान सारकें आसा, कायद्यान बसता, दॅट दे कॅन कास्ट द. म्हणल्यार कायद्यान जरी बसले, देर इज समथींग कॉल्ड एथिक्स, मॉरल्स म्हणून आसता. गव्हर्मेंट ऑफिसर, आय वॉज ऑल्सो गव्हर्मेंट ऑफिसर. आमी ड्युटी लागता तेन्ना पयलींच तो आमचो पोस्टल बॅलट घालून ड्युटेक वताले. पयलेच खेपे कसले पळोवपाक मेळ्ळा. हांव म्हणटा कितें, जो ऑफिसर किंवा जो ऑफिशियल ड्युटेक आसलो तो आपल्या परतो येवन कदेलीर बसलेलो आसा, आतां तो खंय आसा, जाल्यार ताका इतलो विलंब कित्याक जाता हो वोट घालपाक? हो कितें आसता, एक कोड ऑफ कंडक्ट ऑफिसरांकय आसता. सरकारी जे कोण कामाक आसता तांकांय एक कोड आसता, कंडक्ट रुल्स म्हणून आसता. बरोबर. व्हडलो प्रश्न उपस्थित जाता, तू कित्याक तुजो वोट दवरता अजून? इंटेन्शन कितें? इंटेन्शन तुजें कितें इतले दीस दवरपाचें? हे कोण विचारपीच ना आज. सो दॅट इज वॉट इज प्रश्न फक्त इलेक्शन कमिशनाचो ना, प्रश्न हो गव्हर्मेंट सर्वंटाचो जे डिले करत आसात. आनी आमकां आयकूंक आयला, म्हणूनच हांवें तो प्रश्न काडलेलो फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्सान. आमकां आयकूंक आयला की तांकां ओडून व्हरून तांचो वोट असो टीक करून पळोवन मागीरच सील करून जबरदस्ती केल्ली इतले लेवलाचेर. आनी एकूय गव्हर्मेंट सर्वंट आवाज काडना. कित्याक कशें काडटले? सगळे भिवन दीस काडटा. हांव म्हणटा कितें, हो जो सरकारी सर्वंट आसा तो जर असो बळी पडलो जाल्यार ही इज व्हेरी वल्नरेबल. ताणें इलेक्शनाचे सुद्दां आतां प्रोसेसान कितें केलां आसतलें, होय क्वेश्चन मार्क. तर सगळेंच जर कोसळपाक लागलें जाल्यार आनी उरलें कितें? यू आर एक्चुअली सेइंग दॅट जें चल्लां सद्या एन इलेक्शन कॅन बी मॅन्युपुलेटेड. इलेक्शन, वेन यू टॉक अबाउट दिस पोस्टल बॅलट, अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स, 17,000 म्हणटात, कॅन बी मॅन्युपुलेटेड. ऑब्वियसली आमकां खबर आसा की कितलेच लोकांक अशें आपोवन व्हरून तांकां तांचेर जबरदस्ती केल्ली आहा. म्हणून हांवें ते सीईओक सांगलें, लॉ मे से समथींग, बट तुमकां वॉट प्रिव्हेंट्स यू फ्रॉम टेलिंग द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स यू कास्ट युअर वोट बिफोर द. आनी एक कितें म्हणून 1-2 दीस ड्युटेक आसता म्हणून तांकां 40 दीस दिवपाचे. बाकी लोक सगळे बेकार आसा म्हणून थंय ताणी बिटवीन 8 to 7 to 5 येवन लायनीक रावपाचे. सी, दिस इज द एनोमली इन द होल सिस्टम. लास्ट म्हाका एक गजाल सांगात, पोस्ट पोल सिनारियो भितर तुमी म्हाका सांगलें की तुमी कोणाच्याच मार्याक वचची ना. आमी वचचे ना म्हणून सांगलें हांवें. क्लियर. तुमी म्हणटात की कोणी आयला आनी भायल्यान सपोर्ट दिलो तुमी घेतले. कोण आयले जाल्यार मागीर पळोवया म्हणलां हांवें. हय, आमी कोणा कडेन वचपाचें ना. मागीर जर कोणी आयलो तुमी अलायन्स करची ना, बट गव्हर्मेंट कॅन बी देअर फ्रॉम एन आउटसाइड सपोर्ट. दॅट इज टू बी सीन. सी, हांवें कितें म्हणलां, वी वील मेंटेन दॅट वी आर नॉट गोइंग टू एनीबडी. दॅट इज फॉर शुअर. इफ एनीबडी कम्स वी विल सी. दॅट वी विल सी. Pleasure talking to you.